सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस जावन येता. भोक्तीपणी ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार दोन वाटो आसतात. तांतली खंयची एक विचून काडूंक आमकां सोत्या आसा. एक वाट जिविताच्या उंड्याची गोठाय घेवन मुखार वचूंक, वो दुसरी वाट जिविताच्या गोडेंतल्यान गुणगुणून पळून वचूंक. आयच्या सेवा धर्माक शुभ वर्तमानांतलो हो विशय आमी काडला. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं मोजेशी येतात. जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बोल दिता. बापाचें आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताच्या आडकोळींक काळजीदारपणान फुडो करूंक. आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार पाळटाव. कोण एकलो अशें म्हणटा, बी अ लव बॉम्ब, लेट इट एक्सप्लोड, नॉट टू किल but to heal the broken hearts. देव मोगाल आनी दयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता. जेजूचेच गोठायेन बोणकोणींत आसलेल्या भावा भयणीच्या निर्शेल्ल्या काळजाक आमचें मागणें त्यागां आनी मोगा वरवीं धीर आनी आदार जावं. आनी तांणी जिविताच्या उंड्या वरवीं आपल्या जिवितांत येतोल्या कोश्टांक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. तशेंच तांच्या कुटुंबा पासत मागून संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया. हीच कल्पना मनान धरून ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमी पातकी वळखून घेवन देवा लागीं आमचे चुकीचें बोगसणे मागुया. देवाची काकुती कुला मारून सगळीं बराबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोडविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वेस्पोद आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kagut
संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव आम्ही तुका दिन नाचताव तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका Jesu Chrysta, Bapacia Eklasluda, Somia Deva, Deva Cieszelie, Tu Sarace, Papatar, Amci Kaklub, God, Tu Bapacia Uspiat Posla, Jesu Christa, eklos tu povit, eklos tu ishon, eklos tu pormishon. Moj madeva, utsorgiani shantita jaishta sansari. प्रार्थना सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेताव तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बोर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडीशें कोर हे आमी मागताव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे कोणान जियेता आनी क्रास वट चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलीच्या एका दिसाची वाट चलून अरण्यांत गेलो आनी एका रोताम झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशोवन ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव अदीक बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदाक न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हळें, उठ आनी खा. ताणें सोर भोंवती नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातरांचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदण पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक फावट परत आयलो आनी ताका हात लावन ताणें अशें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे घोटायेन 40 दीस
आनी 40 राती ओरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचे उतर हें. देवाचे वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. परतून म्हणया चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोबे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकातांतलो तो म्हाका निवाडटा. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोनाक घालूंक तुमकां केदींच पडचें ना. धोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आखातांतलो ताका निवाळलो. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोवती बेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस खरेंच भागी. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस्त करूं नाकात. कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां खुणावून दवरल्यात. सगळी उचांबळाय, राग, क्रोध, चाळयो आनी सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकांताय दोयाळ आनी काकलुटवून जायात. क्रिस्ता सोबे देवान तुमकां बोगशिली. तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमोळाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशी तुमी देवाचे अपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचे उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलेलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय.
सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं जिवावा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या हांव स्वर्गार थांवन देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हणलें देखून जुदेव लोक ताचेर घुणघुणूंक लागलो ती म्हणटाली झुजेचो पूत जेजू तो होच न्हय ताच्या आवय बापायक आमी अळकोना कितें हांव स्वर्गार थांवन देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें तुमचेच मदीं फुतफुतू नाकात म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याचें बरोवपांनी मेळटा जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला हांव तुमकां सोत सांगतां जो कोण विस्वास देवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी तीं मरून गेलीं पूण हो आसा स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास तेन्ना जुदेवा मदीं वाद विवाद जालो ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं आरे हो आनीक आमकां आपलें मास खावंक कसो दितलो रे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ देव संदेशकारांनो आनी इश्टांनो आयज बणकोणीच्या वावराक भेटयल्लो आयतार आमी पाळटाव जरी तर आमी बणकोणींत वचत जाल्यार 3 तरेचे कैदी थंयसर आमकां दिश्टी पडटात पयले सुवातेर आसात जे आपल्याच गुन्यांवाक लागून थंयसर पावल्यात जावं चोऱ्यो करून क्रीम आदारून बलात्कार करून आनी कादी दुसरे तरेचे आसात ते निरपराधी दुसऱ्यांनी तांचे आरोप घालून बोगलाटां घालून तांकां थंयसर पावयल्यात पयले आसात अपराधी दुसरे आसात निरपराधी आनी तिसरे आसात स्वता पासत झुजपी जाणी वायटाचेर आपलो आवाज उबारलो अन्याय जाता थंयसर आपल्याचो ताळो तांणी गाजयलो सरकाराचेर आड ते झुजले आनी हाकाच लागून तांकां बणकोणींत पावयले स्वता पासत झुजपी म्हणटच आमच्यांनी म्हणूंक जायना जे बणकोणींत आसा तितले सगळेच वायट ना जायते जाण बरे आसा आनी हाकाच लागून हे आमच्या बाबा भयणांक भेट दिवंक आमचे गोंयचे देवस्थान खंय भाशेन ही प्रिजन मिनिस्ट्री आसा जी वचून तांकां भेट करतात तांची खबर घेतात तांच्या दुखांत वांटो घेवन तांच्या जिविताच्या
आठवे विट्यांनी एकसुरपणान तांकां सांगात दितात आनी हे तरेन तांकां नव्या जिविताची नवी दिशा दिवंक वावुरतात. मुखार देव संदेशकारांनो आनी इश्टांनो, ह्या दिसांनी आमकां बोणकुणेची खबर जायती पत्रांचेर वाचूंक मेळटा आनी भोव करून फाटल्या वर्साक आनी ह्या दिसांनी जावं तरणाट्यांक जावं वाडलेल्यांक जावं जाणट्यांक कशे भाशेन बोणकुणेंत घातल्यात ही खबर तुमी आयकल्या. थोडे बोणकुणेंत पावले, थोडे पावच्या आदींच परत आयले. असोच फादर इस्टेन स्वामी हाची खबर घडये तुमी वाचल्या आनी आयकल्या आसतली. 84 वर्सांचो यादनीक जाणचे पिरायेर पावलेलो. ताची भलायकी अस्कोत जाल्ली. हे परिस्थितीन ताका देश द्रोही टेररिस्ट म्हणून बोणकुणेंत घातलो. कित्याक फादर इस्टेन स्वामी आदिवासी लोकांच्या हक्का पासत वावुरतालो. समाजांत घडलेल्या वायटाचेर निशेध मारतालो आनी हे पळोवंक जायना जावन ताचेर आरोप घातलो आनी ताका बोणकुणेंत घातलो. ह्या वर्साक जुलयाचे 5 तारखेर तो ह्या संवसाराक अंतरलो. आनी तो बोणकुणेंत आसतना आमी जाणात कशे भाशेन ताचे हाल केले. ताका पार्किन्सन जाल्लें, चलूंक जायनासलें, जेवूंक जायनासलें, उदक पिवंक जायनासलें. आपल्याक उदक पिवंक स्ट्रॉ ताणें मागलें, दिवंक ना अधिकाऱ्यांनी. ताका कोवीड जाली थंयसर, ताची बेपरवा केली. असले परिस्थितींत फादर इस्टेन स्वामी अशें म्हणटा, द केज्ड बर्ड कॅन स्टील सिंग. पिंजऱ्यांत आसलेल्या सुकण्याच्यान गावूं येता. आनी हेच ताणें केलें. ताचे बरोबर आनी 16 जाण आसले, तांकांय तेच जेलींत घातले. एकामेकाक पळोवंक मेळोंक ना, पूण तांणी आपल्या जिविताची आशा सोडूंक ना. भोव करून फादर इस्टेन स्वामी इतलो कश्टवतालो, एकसुरपणान जियेतालो, निराश कसो जाल्लो, पूण आपल्याचो भावार्थ ताणें देवा वेलो उणो करूंक ना. त्या बोणकुणेच्या अधिकाऱ्यान ताका सोडलो जायत, पूण ताच्या बरोबर थंयसर आसले कैद्यांनी ताका सोडूंक ना. आनी तो म्हणटा ताणी आपल्याक आदार दिलो. समाजाच्या नदरे मुखार ते चोर, फटींग, किरमिदोर, पूण बोणकुणेंत आसतना ह्याच भावांनी ताका आदार दिलो. जावं आताक धरून चलून व्हरूंक, जेवण भरूंक आनी आदी. म्हाका बाबा बिनू फादर इस्टेन स्वामी इतलो बोणकुणेंत कश्टतालो, मनाची बोणकूण तो भोगतालो, दुयेंसाची बोणकूण तो अनुभवतालो, पूण आपल्याचो भावार्थ देवाचे ताणें घोट सांबाळलो. कित्याक देवान ताका विचून काडलो आनी देव ताच्या सांगात आसलो आनी मरो पासून देवान ताका आपल्याचो सांगात दिलो. जायती फावटी बेल एप्लाय केली, न्हय काडली, पूण तो बेजार जावंक ना. ह्या कश्टांतल्यान पासून तो देवाक खालती रावलो. दुसरे वाटेन आमकां खबर मेळटा एलिच्या प्रवाद्याची आयच्या पयल्या वाचपांत. देवान एलिच्या प्रवाद्याक विचून काडलो जेन्ना इस्रायल पोरसां मारेकार काळांत आसली. आहाब राजा
जेजेबेल राणी लागीं लग्न जाल्लो जी अनभावार्थी आसली, खऱ्या देवाक मानिनासली. जेजेबेल राणी खुऱ्या देवाची पुजा करताली आनी तिची आयकून आहाब राजाय खुऱ्या देवाक बुजोवंक लागलो. आनी असल्या वेळार एलिजा प्रवादी ताका सोजमायता. सर्वेस्पर देवाशी परत येवंक ताका उलो करता. हें पळोवन जेजेबेल राणी रागान भरून आपल्या प्रवाद्यांक तयार करता. 450 प्रवादी एलिजा लागीं झगडूंक आव्हान करून. आनी आमी तर राजांचें पुस्तक, पयलें पुस्तक तर वाचीत 18व्या आवेसनांत थंयसर आमकां मेळटा कशे भाशेन एलिजा प्रवादी हे आव्हानांक फुडो करता. आनी सगळ्या 450 प्रवाद्यांक मारून उडयता. हें पळोवन जेजेबेल राणी आनीक अदिकूच रागान भरता आनी म्हणटा 24 वरां भितर त्याच वळवळ्यांनी हांव एलिजाक नाटक करतली. आनी असल्या वेळार एलिजा भिवन कार्मेल दोंगर सोडून ओरेब दोंगरार वचपाची पळ काडटा आनी वाडेर तो एके धोलींत वेता. भुकेल्लो थानेल्लो सगळोच निराशी कसो जाता. आपल्याचो जीव काडूंक देवा लागीं मागता. असल्या वेळार देव ताच्या एकसुरपणांत जितो बोणकोण भोगतालो एकसुरपणाची भिरांतीची ताका भेटता. भुकेल्ले ताचे जिणेक गरम गरम उंडे आनी थानेल्ले ताचे जिणेक उदक दिवन दादोशी करता. एलिजा म्हणटा हांव बरो मनीस न्हय, हांव पातकी. पूण देवाची येवजण ताचे सवय वेगळी आसली. देव एलिजाक भेट करून आपल्या देवदूताक धाडून ताचो सांबाळ करता. आनी होच एलिजा 40 दीस आनी 40 राती अरण्यांत चल्ल्या उपरांत ओरेब दोंगरार पावता. मोगाल बाबा भयणो, देव आपणे विचून काडलेल्यांक केन्नाच साणिना हें सोत आमच्या मनांत आमी गोट रिगोवपाची गरज. आनी भोव करून तुमी देव संदेशकारां कशीं देवान तुमकां विचून काडल्यात आपल्याचो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक जाल्यार मनान दवरात, देव तुमकां केन्नाच सांडचो ना. जायते आडेबिडे त्रास कश्ट येतले पूण देव तुमच्या बराबर आसतलो आनी आसाच हें सोत मनांत रिगोवपाची गरज. आयज मोगाल बाबा बेनो आमच्या जिवितांत भितर सरुया आनी आमकांच विचार करुया, हांव कसली भोणकोण भोगता काय म्हज्या जिवितांत. गेल्या वर्साक आमी जाणात कोविड-19 ही पिडा भितर सोडली आनी आख्ख्या संवसाराक मनीसकूड एक भोणकोणींत कशें आसल्या भशेन जालें. पयशे आसुनूय पयशे मोडूंक मेळोंक ना, जेवण आसुनूय खावूंक सुसेग आसूंक ना, सगळीच एक भिरांत भितर सोडली. थोडी आपल्याच घरांत भोणकोण कशी जिवंक लागली. कोविड-19 हे पिडेक सांपडली ही भावा भयणां हाचो अनुभव सांगतली. आपल्याच घरांत एका कुडांत भितर रावप कितलें चुरचुऱ्याचें आनी मिरमिऱ्याचें जिवीत, मनाची परिस्थिती कितली वायट जाता. सगळीं आसात घरांत पूण उलोवंक मेळना, पळोवंक मेळना, जेवण दाराशी दोतात वेतात. कित्याक भिवून दुयेंसाची भोणकोण जायते जाणांनी भोगल्या. थोडी ही भोणकोण भोगता आसतना संवसार सोडून गेली, थोड्यांनी ही भोणकोणींतली भायर सोडली. दुसरे तरेच्यो भोणकोण्यो आमच्या जिवितांत आसात. हाची खबर आयच्या दुसऱ्या
वाचपांत आमी आयकल्या भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता कसली बणकोण सांगता उत्साहबळाची बणकोण रागाची बणकोण क्रोधाची बणकोण चाळयो करपाची बणकोण आनी सगळे तरेचे खोटेपणाची बणकोण ह्या आमच्या जिवितांत आसात त्यो सोडूंक आयज भाग्यवंत पावलो आमकां उगडास करता जायती बाबा भयणां आसात चाळयो करपाची बणकोणीत आसात ताका सुय जाल्या चाडयो करपाच्यो दुसऱ्याच्यो आपुणूय ते बणकोणीत रावतात आनी दुसऱ्यांकूय घालतात रागाची बणकोण राग घेवन रावतात कितलीं वर्सां नाटकायची बणकोण कितलीं वर्सां रावतात त्या संय जाता असली बणकोणींतली भायर सरून दुसऱ्याचो मोग करतली मनशां जावंक आयज भाग्यवंत पावलो आमकां उगडास करता आनी हें आमी करतले जाल्यार जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवपाची गरज हे बणकोणींतली आमी तर भायर सरतले जाल्यार फकत जेजूनूच आमकां सुटका दिवं येता कित्याक जेजू जिविताचो उंडो आनी तो जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका खाता ताका सासणांक जिवीत मेळटलें आयज म्हज्या जिवितांत जेजूक येवकार आसा काय प्रकाशाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा हो पळय हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मारता जो कोण म्हाका आपलें दार उगडटा ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो ताचे बराबर जेवतलो सगळीच खुशालकाय थंयसर आसतली मोगाळ बाबा बिनो जेन्ना आमी जिविताची बणकोण भोगता तेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दितात काय वो नाका सायबा म्हणून आमी पोळ काडून सोरोप येतात काय फजळपण येतात काय थोडी बरी जीव दिवपा ताळ्यो पासून आमी घेवन येता आयज जेजू म्हणटा म्हजेर विस्वास करात हांव जिविताचो उंडो तुमकां सासणांक जिवीत मेळटलें तर ह्याच जेजूचेर आमचो बाबार दवरुया फादर स्टॅन स्वामीची देख घेवया आनी आमच्या जिवितांत असल्यो बणकोण येतात तेन्ना त्याच देवाचेर आमचो भावार्थ आमी ओकण करून 2 दिसां आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी घालून देवाची संदेशकारां ओकण भावार्थाची संदेशकारां आनी भाव भयणां आमी जावंक आमकां बापाची कृपा मागता आसतना जे कोणेच बणकोणीत आसात त्या बाबा भयणां पासत आमी मागुया बणकोणीत आसप म्हळ्यार कितें तीं जाणात तर तांणी आपल्याची चूक ओळखून घेवन निरपराधी आसा तांणी अज्ञापणान सोसून आनी बेगीनूच तांकांय सुटका जावंक तांचेय पासत ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया सगळीं उबी रावया एकाच देवाचे सोत मानून सगळीं बराबर आमी म्हणुया सोत मानतान देवा सोत परवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुझ्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मरयता आनी सोलमलो पोंच पेला तकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर परवेदार देवाच्या उजव्याक बसला तुयंत्रान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार काय आमची मागणी बापाक आमी उबारुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिणाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रस्नांक आनी आडकोलींक फुडो करचो पडटा
असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण बावर दवरूंक बापा लागीं मागुया. Donia deva akancho talo bukti podan mataulo. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकारणी कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. Donia deva akancho talo bukti podan mataulo. जेन्ना एका मनशाक बंदखण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रोगताची गोठाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून तांणी आपल्या जिवितांत शांती समाधान हाडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Donia deva akancho talo bukti podan mataulo. बंदखणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन खावतीकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. Donia deva akancho talo bukti podan mataulo. सर्गीच्या मोगाळ बापा, ह्या वेळार की आमची मागणी आमी तुका बारल्यांत धोयेन तूं आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Wywycierunia sobie amci causa volta sukanin duk soram gele Jesu duka betoika sukanin duk soram gele Jesu duka betoika utkacha temia vori amka dusha geloktan kusache tuche vori Jesu monsha karona kusache tuche vori Jesu monsha karona. म्हज्या बाबा भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्प द्या बापाक मानता तसतेंचा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यांत सरताय
जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या पास्काच्या गुठा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो विचून कालोली कुडी याज्ञिकी राजकूड पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा पोरसां आमी सावूंक पावल्या सर थंय आतां तुजी कर्तुत्वां परगट करता कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां पळयल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povin, 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 Nabarazzo, solves fortu, povin, 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 Nabarazzo, solves fortu, Sorgani, sonsar balla, Tučas voli Boha, usorgi, Sorves foracem navieta, eta tagaso. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव साव ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कोशेन कोश मरोन सुसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुळे तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavataco guce porgočuja. Tuce moronami somorum tau, Tuce puno živon porami porgotau, Tuce enia kami odvektau. Papa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी अजविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आख्खे पिर्तुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंस तरी मेल्यांत ती आमच्या बाबा भुनीची काकलूत कर
तांकां तुजे सगळी मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळसुलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आयच्या दिसाक आपलो जल्म दीस मनयतल्यांची पिडयेंत कशोतल्यांची बोणकोणींत आसतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बायक्योत झुजेत चपोती बागीवंदर मृता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. वगाल दिवस निश्कानो आनी इश्टानो आयज मनीस जायत्या भासांची बोणकोण भोगता. दुनियासात मनाची बोणकोण भोगतात. निराशपणांची येतात. ताचे लागीं उलयतलो कोण वचना. एकसुरपणांची येतात. थोडी काळजाची बोणकोण भोगतात. जावं एक मोगाक लागून जो कसल्या कारणाक लागून ताच्या काळजाक घावे जाल्यात. तांकां पयसाय लांत. थोडी आसात अतिम्याची बोणकोण भोगतात. देव नासल्या भाशेन जियेतात आपल्याच फातीर. थोडी आसात कुडीची बोणकोण. जशें हांवें सुरवातेक सांगलां अपराधी निरपराधी स्वता पासत झुजपी. तरी असल्या बाबा भयणांचो उगडास करुया. देवान तांकां हे बोणकोणींतली सुटका फावो करूं आनी तांणी आपल्या जिविताचें दोतोर मारून जेजूचेर आपल्याचो विस्वास धरूंक तांकां आनी आमकां सगल्यांक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान त्याच बापाची कृपा मागुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशांत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांनी स्टोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच ताका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटिली आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटिली आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटिली आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाचो पूत जिविताचो उंडो ह्या वेळार जेजू घेवंक तयार जाल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. संपर्क साधना वरवीं हे आमी तुमी कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता.
तुजे सोरशिलो कोडसरून केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. मोगाल बापा, तुवें संस्कारालो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जिवं. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. सुमानाची कार्यावळ मेलोल्यांक मिसां बुधवार फ्रांसीस सेवियर फेर्नांदीस म्हयन्याचो उगडास नायकावाडो इस्ट 8 वरांचेर. सोनवार मारिया विक्टोरिया पिंटो म्हयन्याचो उगडास पेरेरा वाडो किटला 8 वरांचेर. आमचे पिरगोचेंत कोवीड केसीस उण्यो जालोल्यान आनी सरकारान 15 लोकांक धर्मीक रितींनी भाग घेवंक परवानगी दिलोल्यान भावार्थ्यांक मिसांत वांटो घेवंक आमची कोर्स आमी उक्ती केल्या. सुमाराच्या दिसांनी 7 आनी 8 वरार अशें 2 मिसां जाल्यार आयतारा दिसाक 6:30 8 आनी 3:30 वाजता अशीं 3 मिसां जातलीं. 2 दिसा मिसांत भाग घेतले समुदाय व जोमे आमी मार्कार केल्ले आसात. मिसार भावार्थाचो आंकडो थारावलेले परस सुबेज जायना जावच्याक त्या वाड्याच्या व जोम्याच्या वांगड्यांनी इगोजेच्या ऑफिसांत आदी फुडेंच नांव दिवचें म्हूण आमी विनंती करता.
मिसांत भाग घेवंक सोदलेल्यांनी कोविड प्रोटोकॉल्स जशें मास्क घालपाचें, हात सॅनिटायज करपाचे आनी सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळपाचे नेम सांबाळचे. परिस्थिती बरी वा वायट जाता त्या प्रमाणे फुडले थाराव आमी घेतले. येता त्या येतरा दिसाक म्हणजे ऑगस्टाचे 15 पवित्र सभा भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या स्वर्गाभरणाची दबाची परब समारंभता. त्याच दिसा आमच्या देशाचो 75वो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता. ह्या दोनूय देण्या पासत त्या दिसाच्या मिसार आमी देवाक आर्गां दिवया आनी सायबांचे मजतीन खरे स्वतंत्रतायेची फळां देशाच्या सगळ्या नागरिकांक पावो म्हूण मागुया. सप्टेंबराच्या 8 आमी सायबिणमांच्या जल्माची परब समारंभता. हे परबेक तयारी कशी ऑगस्टाचे 30 तावन नोवेनां सुरू जातात. नोवेनांची इंतेसांवां भेटोवंक सोदतात आनी इगोजेच्या ऑफिसांत दिवची. तुमकां सगळ्यांक सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातळो आमी आवंडेता आनी मागता. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वेस्पर देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात अखंड भावार्थाची संदेशकारां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशाव घालता. देवा शांती भायर सरून घरा येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकदां जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो देवा कुशाकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाव घालता. देवा शांतीन भायर